बाबाचे त्याचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयण्यांनो, आमकां सगळ्यांक देव आपयता. वेगवेगळे तरेन, वेगवेगळे सुवातेर, वेगवेगळ्या मुशा वरवीं आनी आयचो सेवादोर आमकां हो देवाचो उलो वळखून जिवितान ह्या उल्याक पाळो दिवंक आपयता. हे आपावले तर आमी पाळटल्यांक जाल्यार आमकां आमचें सदांचें समाधानी जिवीत सोडून नवें मन आपणावंक गरज. देवाच्या ह्या उल्याक सोबता तसलें जिवीत जियोंक आमकां दर एकल्याक ते मिसाचे बेपेन कृपा आनी बळ मागुया. पृथ्वीच्या बाबा भयणीनो, देवान दर एकल्याक आमकां ह्या संवसारांत पावयल्या जाल्यार किरीत कार्य दिवन पावयल्या. बेश्टीच आमकां मनशां रुजयता. पूण किरीत एक हावेस मनान धरून आमच्या आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत आमी जियोंक देव आयज आमकां आपयता. दिल्ल्या आपोणे मोगान स्विकारूंक आनी देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जावंक एक पवित्र दिसाचे भेटीर दर एकल्या आमचेच कसो आमी मागुया. आनी कांय फावटी आमी चुकल्यां देखून देवाचें आनी एकामेकाचें वखद लागल्या. सोम्या जेजू, जायते मनशां भोंवतणी तूं आमकां तुजो गांव फुडें व्हरून आपयता. तुज्या ह्या उल्याक आमी कान दिवंक ना परतत जाल्यार आमी हे मनशाक किकोन केल्यार आमकां भितर सोम्या क्रिस्ता जेजू, तुजें गोवाय जावन तूं आमकां आपयता. म्हूण संवसारी चिंतनांनी आनी आवयांनी घेवन जावन आमी तुजें गोवाय जावन पावूंक ना. आमकां बोगोस क्रिस्ताक आपयता. सोम्या जेजू, आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. पूण जायते फावटी आमी वजनपणाक भोंवतून आमचे वायट कर्मांनी आमी हें मंदीर बसटायला. आमकां बोगोस सोम्याक आपयता. सोड देव आमची काकूत करून आमची पातकां वखून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
उद्देकार आणि सासण्याच्या देवा स्वर्ग आणि संसार तोच चलयत आहे. तुझे पोरचेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासण्याच्या सासणान. साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तका वेलें वाचून देवाची आर्त पेट दवरलेली त्या सरस्वराच्या पवित्र स्नानात सॅम्युएल न्हिदून आसलो आनी सरस्वरान उलो केलो, साम्युएल साम्युएल. ताणें जाप केली, हो बरें आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवन वचून ताणें म्हणलें, हो बरें आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनी एक फावट सरस्वरान म्हणलें, साम्युएल साम्युएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो बरें आसा. कित्याक म्हूण तूं म्हाका आपयताय? पूण एलीन प्रतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदून वच. साम्युएल सरस्वराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सरस्वरान ताका आपलें उतर केन्नाच कलीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सरस्वरान सॅम्युएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशीन वचून ताणें म्हणलें, हो बरें आसा. कित्याक म्हूण तूं म्हाका आपयताय? सरस्वर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक करून आयलें आनी ताणें सॅम्युएलाक म्हणलें, चल न्हिदून वच. आनी कोणीय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हण, उलय सरस्वरा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सॅम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सरस्वर घेवन ताचे सुरशीक उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्युएल साम्युएल. सॅम्युएलान जाप दिली, उलय सरस्वरा, तुजो सेवक आयकता. सॅम्युएल वाडोवन येताना सरस्वर ताचे सोबे आसलो आनी सरस्वर उलयतालो तितली उतरां तो सगळा पळोवंक दिनासलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. सगळीं उलया. आशेन आशेन सरस्वराची वाट पळयता. ताणें म्हजेर बडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत हाडलां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. येवन आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजें कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, तुजे कुशीक हांवें पालो येवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब, तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांव परगट करतलों. म्हजें तोंड हांव दामपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सरस्वरा. जबाब, खुशी करूंक येता. वाडलो पावलो
कुरीतकारान बरयलेलें पयलें चिटी वेगळें वाचप. बाबा भयणांनो, मनशाची कोड वचडपणान न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनोच वर केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनोच वर करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांगले म्हूण तुमी नकळत. सोम्या कोडे एकठांवता तो ताचे कोडे एकूच आत्मो जाता. पजळपणांतली अडसरां मनीस कोत्ता ती हेर सगळीं पातकां कुडी भायली, पूण पजळपण कोत्ता तो आपलेच कुडीचेर आड पातळ कोत्ता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सवे ठिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्या. म्हणटच तुमचे कुडीक देवाक महिमा दिया. देवाचे उतर देवाचे उद्गार सगळीं उबी रावया. आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलेलो मेळटा. कृपा आनी सर ताचे वरवीं आयल्या. Survezco tuce soveasu, Zoma pormrei Jesu Christa ce shurtoma. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगा शिसा संगती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलोवन वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले तेन्ना ओडून आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळयोन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? ताणीं ताका जबाब दिलो, रबाय मुगे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणीं देखली. आनी तो दीस ते ताचे शी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलेली. जुआंवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितर एकलो आंद्रे नांवाचो सिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपलो भावा सिमोनाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मिसायज म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमोनाक जेजूशी मेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं सिमोन जुआंवाचो पूत, ताका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडो. जेजू क्रिस्ताचे शहर महान जेन्ना हांव दियाक वतासो एके इगोर्जेन वावर करतालो तेन्ना तरणाट्यांच्या डब्याचो हांव इन्चार्ज आसलो. तेच बरोबर इगोर्जेन कोयर आसलो हाचो इन्चार्ज आसलो. एक तरणाटो आसलो जो ह्या जोम्यांत तरणाट्यांच्या नासलो न्हय म्हूण कोयराकूय नासलो.
वायट दिशेर पावलो ड्रग्स घेतालो सगळ्यांनीच ताका सोडून दिल्लो लोक ह्या तरणाट्याचेर एके भाशेन लेबल मारतालो हो कित्याक करता तसलो न्हय पूण बाबडीलो ह्या तरणाट्या सगळें एक गूण आसलो तो म्हळ्यार तो बरो ड्रामर आसलो वाजूंक जाण आसलो ड्रम्स वाजोवंक नासलो आनी ते इगोर्जेन कोण ड्रम वाजयनासलो न्हय म्हूण जे कोण पाद्री आसले थंय तीग चौग जाण हे पाद्रीकूय असले ड्रामाचे नाका आसले तेन्ना हांवें सांगलें फादर हो ड्रग एडिक्ट ताका आमी संदी दिवंक जाय तेन्ना पाद्रीकारान म्हटलें तूं ताका सांबाळटलो जाल्यार ताका येवं ह्या भुरग्याक हांव भेटलो उलयलो ताचे लागीं आनी ताका सांगलें तूं तुजें ड्रम घेवन इगोर्जेंत ये आनी इगोर्जेंत एक इंग्लीश दीस जाताले ह्या इंग्लीश दिसाक तूं वाचय पयलो ह्यो फुडें सरोना जालो म्हणून लागलो लोक आपणाक दुसरेच नदरेन पळयता हांवें म्हणलें हांव तुजे बरोबर आसा आमचो कोयर आसता आनी तेन्ना दुसऱ्या भुरग्यांक तयार केली तो येता तेन्ना तुमी कांयच ताचे लागीं विचारचें ना ताका आमी वाजोवंक संदी दिवया बाबडीनो ल्हव ल्हव हो भुरगो येवंक लागलो शेनवारा दिसा आमी प्रॅक्टीस करतल्यार पयलो प्रॅक्टिसीक येवन तो तयार आसतालो उपरांत ताका लागून आमचो कोयर इतलो बरो जालो आनीक भुरगीं कोयरांत भितर सरलीं दुसऱ्या गांवची शेजारच्या गांवची आमचो कोयर बरो आसलो तरणाट्याच्या जम्यांत तो वाजयतालो म्हणटच ड्रम्स दुसरी भुरगीं फादर आमच्यांनी जॉयंट ब्रदर आमच्यांनी जॉयंट जाता जावं येता अशें म्हणूंक लागलें आनी लोक इगोर्जेन अदीक वाडूंक लागलो घडये पावल चुकलोलो मनीस ताचे आपोवणे दुसरेच तरेन देवान वचून ताका काडला आनी शिकी बाबडीनो हे इगोर्जेन इतले मीस लायव्हली जावंक लागले फकत ह्या ड्रग एडिक्टाक लागून आयचे तिनूय वाचपाक आमकां एक प्रश्न करता बाबार्थ आमी दुसऱ्याक वांटून कित्याक फाटीं सरता वाय डू वी हेजिटेट टू शेअर आवर फेथ विथ अदर्स वो दुसऱ्या उतरांनी देवाची खबर गॉस्पल इज अ गूड न्यूज जाल्यार हो दुसऱ्याक हो न्यूज गूड न्यूज आमी दिवन कित्याक फाटीं सरता पयलें वाचप आयज आमकां अभ्यास करता एली आसलो एली सामुएलाक हो बाबार्थ वांटलो तुका तर आवाज येता तेन्ना उलय सोमया तुजो चाकर आयकता अशें म्हणून म्हटलें म्हणटच एलीन सामुएलाक आवाज दिलो उपरांत पळयता आमी भाग्यान पावलो कोरिंतांत आसलेली थंय जायते पातळ वायट चलताले तांकां ताणें बाबार्थ वांटलो तांकां जेजू सरशी हाडून तो वावरलो शिव वर्तमानांत पळयता जॉचे शिव वर्तमान जॉन दोग जाण शिसांक जेजू फाटल्यान धाडटा तांतलो एकलो आंद्रे वचून होच बरी खबर आपल्या भावाक पेद्रूक सांगता आनी पेद्रूकूय जेजू सरशी व्हरता आनी आंद्र्याक लागून पेद्रू जेजूशी पावता आनी जेजू पेद्रूक कडक कसो म्हणून मानून घेता जाचेर आपली पवित्र सभा बांदतालो ताका सांगता आंद्रे तो पेद्रूक व्हरूंक नासलो जेजू ताका पयलो पाप साहेब करून पावचो नासलो म्हणटच कोणेय तरी हो भावार्थ वांटलो कोणेय तरी दुसऱ्या सरशी ताका व्हेलो जे भाशेन ह्या ड्रग एडिक्टान हांवें ताका इगोर्जेन हाडलो भितर पूण ताणें जायते जाणांक आनीक इगोर्जेन भितर हाडलो तो आयज आमकां ही खबर पवित्र पुस्तकान मेळटा तेन्ना आंद्रेची खबर आमकां 3 फावटी मेळटा देखून आयचे एक शिव वर्तमान दुसरे आनीक दीस एकलो भुरगो जाच्या हातीन 5 उणे आनी 2 नुस्तीं आसलीं ताका जेजू शास्त्री व्हरून ती
जायते मल्टिप्लाय करून एके भशेन तांकां भूक लागलेल्यांक फावो करतात आनी तिसरे आंद्रे जायते ग्रीक लोकांक जेजू सशी व्हरतात आनी जेजू ही संदी घेवन सुर्गीच्या राज्याची खबर तांकां करतात म्हणटच बाबडीनो कोणेय तरी दुसऱ्या सशी व्हरून जेजूची खबर सांगून हें जावन आसा आमचें आपोवणें एक आपोवणें आमचें पयशिल्लें म्हणजे जिविताक आमी वचून काडटा पळय जावं काजारी जिविताक पाद्रीपणाक मोटवाच्या जिविताक हें जावन आसा एक पयशिल्लें आपोवणें पूण लागींचें आपोवणें म्हणटा तेन्ना 2 दिसां देव आमचे लागीं उलयता हो कुसियेसाचो ताळो आमी म्हणटा तो आमकां कितें सांगता कितें करूंक आमचे लागीं मागता बाबडीनो ल्हान वस्तूंनी हे क्रिस्ताक आमी भवायकी दिवंक मागता म्हणटच आमचे मागणी जावं दी देवाक मागता तसलें आमी म्हणटले आमी सांगूंक सोदता पूण कोण आमचें आयकता अशें न्हय जायते फावटी दुसरोय आयकून रावता आनी तो चिंता कोण आमकां सांगतलो काय म्हणून एके युनिवर्सिटीन बाबडीनो एक स्टडी केल्ली आनी भुरग्यांक ताणें पाठयलेलें विचारून लोक मागणें करता वो ना करता जाल्यार खंयच्या वेळार करता करता जाल्यार खंयचे गतीर करता सगळें बरें चलता तेन्ना वायट चलता तेन्ना हे भशेन जायती प्रश्न दिवन तांकां पाठयलेलीं पूण ही भुरगीं पयलीं हांसूंक लागलीं आमकां आनी कोण सांगतलो असले जबाब पूण जेन्ना ती तेंच्या कॅम्पसा भायर गेली आनी इंटरव्यू घेतली तेन्ना तांचोच एके भशेन भावार्थ वाडलो कित्याक जायतो लोक ह्या भावार्थाचेर भासाभास करून रावतालो कोण तांच्या लागीं उलयनासलो पूण ह्या भुरग्यांनी तांकां उलोवंक संदी दिली दोनूय ही भुरगीं तशींच म्हणजे पण उलयलेली ती आपल्या भावार्थान वाडली बाबडीनो आमकां दरेकल्याक आमकां आपोवणें देवान दिल्लें आसा जाल्यार हो देवाचो अनुभव आमकां आसूंक गरज आमच्या लागीं धरना आमी तें दुसऱ्याक दिवंक जायना सोंपें सादें म्हणटच हो अनुभव आमकां आसूंक जाय वी कॅन ओन्ली गीव वेन वी हॅव आमच्या लागीं धरना तें दुसऱ्याक दिवंक पावना देवाचो अनुभव जर आमकां आसा जाल्यारूच आमच्यानी तो दुसऱ्याक दिवं येता म्हणटच देवाचो अनुभव म्हाका खंयचो मेळटलो देवाचो अनुभव मेळटलो म्हाका जेन्ना हांव पवित्र पुस्तक वाचता म्हज्या मागणी हांव देवा लागीं उलयता देवाचें उतर हांव आयकता आनी ताचेर नियाळ करता आनी तेन्ना हांव दुसऱ्याक मेळटा मागणें म्हणटा तेन्ना न्हयच फकत उतरांचो बडबड पूण कांय फावटी देवाक आयकप हेवूय मागणी उलय सुम्या तुजो चाकर आयकता हे भाशेन एरीन साम्याराक सांगलें लेट गॉड स्पीक टू यू समटायम्स इवन इन सायलन्स ओगेपणान म्हणून देवाक तुजे लागीं उलोवं दी आनी तें मागणी कसलेंय मागणी म्हणटच बाबडीनो आयज दरेकल्याक आमकां होच आमी जागा म्हणटा पळय आयज बाबा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता देवाची खुशी करप देवाक आयकप हें जावन आसा आमच्या भारतांत आयज आमकां देव खंयचे वाटेन आपुणें स्विकार करून आमच्या लागीं मागलो जाय जायते वस्तू आहा बाबडीनो जो भावार्थ आमच्यांनी दुसऱ्याक दाखोवं येता दुसऱ्याक देवा सशी आमच्यांनी हाडूं येता आमी पळयता आमचे मुसलमान भाव भयणां कडेन कोणी तेंचो नामाज करता तेन्ना ती भियेना खंय पाडसो पळयता सगळीं मजा दाखयतात पूण आमकां गोंयांत कितली कपेलां आसा पुलीस आसा थोडे फावटी आमी पुरसाची कुरकुरेन काडिना थोडे कडेन नवो घेयना असल्यो ल्हान वस्तू ह्यो वो पळय आमच्याच घरांनी आमी वचुया आमचे उलोतर आसा कांय फावटी सांत आसा ते सारके चिड्डून रावले काय दिसता एकाच रुमांत रावलेल्या भशेन तांकां कितलोच भंय पडलेलो आसा केन्ना न्हिदोन गेलेली इस्तर येयलो तेन्ना घडी जाय बिझनेस करता तेन्ना घडी जाय ह्यो भावार्थाच्यो वस्तू आसा जाल्यार त्यो नितळ करून वावरया कांय फावटी पवित्र पुस्तक आसा दवरलेलें आसा जाग्यार दवरलेलें आसा ताचेर जायतो दोन पडलेलो आसा भावार्थाच्यो वस्तू ह्यो ल्हान ल्हान भावार्थाच्यो घडण्यो आमच्या जिवितांतल्यान मेळूंक जाय तेन्ना हो भावार्थ आमच्या भितर आसा पळय तो दुसऱ्याक वाडटा आमच्या लागीं मोबायल आसा जायते जाणां कडेन कितें ना कितें तरी फॉरवर्ड करता कांय फावटी ग्रूप करून सांगातात एक बायबल कोर्स आमी करता हो बायबल वाचता सगळीं बरोबर एकठांय जावन आयज हो चॅप्टर वाचया हो दुसरो चॅप्टर वाचया आनी हे भाशेन घडी
पवित्र पुस्तक आमी सांगाती फ्रेंड्स वाचता बाबडो असले ल्हान ल्हान घडीता वरवीं देवाक आमी परगडो जेन्ना जेजून प्रश्न केलो तूं खंय रावताय जेजून म्हणलें ये आनी पळय कम एंड सी आमी दुसऱ्याकूय जेजूस अशें व्हरून दुसऱ्याक आपोवन कम एंड सी असले मोन दरेकल्याक आमकां मागीर आनी जे भाशेन वायटो मनीस पर्यंत आसून एक ड्रग एडिक्ट पर्यंत आसून आनी दुसऱ्याक लागीं हाडलें थोडी आमीय चुकल्या जाय पूण कायदो आमचो विसरचो न्हय दुसऱ्याक जेजूस अशें लागीं हाडप हेंच मोन दरेकल्याक आमकां मागीर Hallelujah. Sot Magdalena, Sot Magdalena, Sot Magdalena, and Jesus Christ, and I bless God and trust in Him. So for it, I can reach the Lord, according to His word, constant God of Jesus, I can prophesy the Lord, from the light of the people, come on the Magdalena, the servant of God, so that's the Lord, so to the Lord, my soul shall be. We can change the faith of the Lord. What one have we taken, the Holy Spirit, what has I done, what has I done, which is in our self-consciously. आमच्या पावणे जिवितांत जियेतना जायत्यो आडखळी आमकां आसतात हेच आडखळी मोले देव आमकां साडिना ताचेरूच विस्वास करून काय आमची मागणी आमी त्याच देवाक प्रार्थना करूया आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी बापाच्या आपोवण्याक पालो दिवन देखीचे जिवीत जियोवंक जेजूची कृपा आनी बळ तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन निती आनी शांती खातीर वावरून आनी अदीक करून ह्या महामारी पिळे समयार लोकांक फावो त्यो सवलत्यो दिवन सेवेचें मोल तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या सुपुर्द्या भुरग्यांनी आपल्या वडिलां सगळें देवाचो उपकार पळोवन ती जे कितें सांगतात तें आयकून तांकां जेजूची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमची तरणाटी आयज काल जायते फॅशन आनी स्टायल्स आपणायतात अशें करतना तांच्यांनी आपल्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळून तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका कितलींच आमची भावा भयण्या कोविड-19 ह्या नव्या रोगाक लागून पोस्ट आसतात जायतीं जाणां मरून गेल्यात तांचे आत्म्याक सासणाची शांती मागतना पिडेंत आसलोल्यांक बेगीनूच बेकोनी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका मोसमीचे बापा काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात आनी तुवें आमच्या मनांनी काळजांनी आसा हें तुका स्त्रावे जे कितें आमी मागलां आनी वेळार मागूंक विसरल्या तेवूय तूं आमकां फावो कर आनी कितें भशेन आमच्या दरेकल्याच्या गळ्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Beethoven Melodic Furia, C24, page 38, C24. Glory to
सर्वेस्परा जितले पावटी आमी बोलयेचो उदास करून समोरून करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तो चलयताय देखून ह्या पवित्र गुटान सवते परी वांटो घेवन आमकां निर्णय म्हूण मागता आमच्या सोनिया जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसून तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बारुया आमी सर्वेस्पराकाय वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव वासुया अशें आमी करूंक हवो सर्वेस्परा पवित्र बापा सत्पदेदार आनी शासनाचे देवा सर्व कड्यान सर्व जेजू क्रिस्त आमच्या सोनिया वरवीं आमी तुका देव वासूंक हवो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फक्त मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान जळून घेतलो खुर्साचे मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुणूच मन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवता बरोबर आनी सगळींच्या सर्व बरोबरां सलागी तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन गोश्ट मरण सोसून विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस दियार आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासर समोर करची तेच परीचे म्हणटा तो सारे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस दियात आनी आत्म्याक पियेयात ही मोशा भक्ताची क्लास नव्याने सासणेक कराराचें रगत पातकाचें बोगसळे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें बरो करें हे मोशा उगडासा करा तिसरो उगडातून भगवंताचो दूत करतल्या तुझ्या करसा आनी पुराच्या बळावरवी बाबा जेजूच्या मरणा फारी पुराच्या फळाचो मी भक्ती कडेन ग्रास करता नवजिविताचो लोरी सोडवणेची कास तुका समोर करता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करता आमकां फावकणाय देखून आमी तुका देव वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधून आमकां समजता पवित्र आत्मा एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलिपनेरी आमच्या गोडे बापाक आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका प्रती मोगान वाडय पुनोज वापराचो बरो सुदार मेल्यार ते आमच्या बाबाची काबूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यार समेस्तांक तुजे कोण जोडून तुका मावण करून फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करणारी मागता अकबर बरी देवाची बाई सगळ्यांनी बागेंदर तुमकां सत काडकडे मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटलो तांच्या सगळ्या तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या उठाव. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे कोणाचो पदवीदार बाबा सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुवर्णराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना करून बोलूया. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज्य सदां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जगात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसो वगडायचो सदां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता. तुझी आमची पापां मोज, आनी आमकां आदार करूं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सगळेच परस्पर वायटांतले आमकां निवार दया. तुमच्या जिवितांत स्वास्थ्य आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरोवशेक मेळटा. तर आमकां दिवदार काकडीन चड पदनांतली सुटय आनी चड आकांतांतली वाडटा. सगळ्या जेजू क्रिस्तांत तुज्या दवरतां तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र विचार भगवंताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परपणे तुका शांती दी आनी तुका एक वडाक सांबाळ. जोची येता येणारा चलयताय सासणाच्या सासना. सगळ्याची शांती सदां तुमची सगळी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुदाय करूं. म्हाका खावना, पूण तुज्या पाचोल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. Please प्रसादा मेला घेऊया. D23 page 60. D23.
प्रार्थना देव आमच्या बाबा तुम्ही आमकां एकाच सुगीच्या उड्यार धालो शिकले तर एका काळजाचेर एका मनाची आमी जावच्यात आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान दवरून आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं तुमचे सगळे आसूं सोद पिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद दवरता आमेन वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां मेळटा देवाचे उपकार शेवटाक ती घेवया